मायमोगाचो येवकार मनीषा जाधव सूर्यफळाचे हेडलायन्स। शिवजयंतीक छत्रपती शिवाजीच्या पुतळ्या वयल्यान सावजुजेदी आर्यल वाठारात जाल्लो वाद हे संबंधित थळाव्यांचेर पुलिशेत जाल्या कागाळ नोंद। सगळ्यो केशी घेयात फाटी, थळाव्यांनी परत मागले ग्रामसभेत। दिवचल वाळशी बायपासार लवंडलो ट्रकावेले नियंत्रण गेल्ल्यान घडलो अपघात। सुवातेर स्पीड ब्रेकर वा रबलर्स नाशिल्ल्यान घडटात अपघात म्हणटात थळावे। करासवाड्यार किरकोळ वादाक लागून 3 पर्यटकांचेर फातर मारून एकल्यान केल्लो हल्लो। मागीर कवचेच्या बाटलीन स्वताक केले जखमी। गोयात चल्ला कितें? गोंयकारांक पडला प्रस्न। आणि आता याची कोकणी खबरो विस्तारान। शिवजयंतीक छत्रपती शिवाजीच्या पुतळ्या वयल्यान सावजुजेदी आर्यल वाठारात बोवाळ जाल्लो। थळाव्यांचो पुतळो बसोवपाक विरोध जाल्ल्यान वाठारात बोवाळ चालूच आसा। हे संबंधित थळाव्यांचेर पुलिशेत कागाळ नोंद जाल्यात, पूण सगळ्यो केसी फाटी घेयात अशें थळाव्यांनी ग्रामसभेत साबार फावटी मागूनय मुख्यमंत्र्यान अजूनय कसल्योच हालचाली करूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। आयतारा सावजुजेदी आर्यलची ग्रामसभा झाली। ग्रामसभेक पंचायत मंडळा सयत आमदार क्रूज सिल्वा हजर असलो। ग्रामसभेत वेगवेगळे विषय चर्चेक आयले, पण मुखेल मुद्दो शिवजयंतीक छत्रपती शिवाजीच्या पुतळ्या वयल्यान सावजुजेदी आर्यल वाठारात जाल्लो बोवाळ आनी गावात येवपी कोळसो येरादारीचो आसलो। गावात कोळशाची येरादारी येयल्यार दुयेसां पातळपाचो भंय लोकांनी उक्तायलो। तशेंच गांवच्या लोकांचेर केल्ल्या केशींचो थळाव्यांनी मेणवाती पेटोवन काळे झेंडे दाखोवन निशेध केलो। ग्रामसभा संसदीय पंचायतान ग्रामसभा इन्वायट केल्लो। सो एवरी कोणी पंचायत इन्वायट करता ते पंचायता वचून ग्रामसभा अटेंड करता। सो आयज तेजी ग्रामसभा जाल्ली तेन्ना आयकतालो। सो तेन्ना ती फाटी एक केस तेंचे फायल केला सरपंचाचेर आनी कांय ऑलमोस्ट 29 जाणांची। सो तेंचे मदीं डिस्कशन जातालें कित्याक ते 24 18-19 जनवरी ते जालें तें इन्सिडंट आनी तेजे फाटल्यान 25 ते तो प्रोग्राम जाल्लो तो 25 बरे भाशेन जाल्लो। तो 25 जे इन्सिडंटाची केस मागीर पुलिसान क्रिमिनल केस फायल केला। सो तेजें डिस्कशन जातालें, पूण कितें ह्या ऑलरेडी चार्जशीट जाल्ली FIR जाल्ली आहा। सो कोर्टान आहा म्हणजे ते आमच्यान कांय डिस्कशन करपा जायना आमी लोकांक सांगलां। जें कितें आहा आमी लोकां बारा पयलीं हाडलें, आमकां शांती जाय, ताका लागून जे इन्सिडंट जालें तेन्नाय हांव तेंचे बारारी हाडलो कित्याक कांय रोखडें जायना जावपा लागून। सो मुखारी तेंचे बारा आहा म्हणून सांगलां। जाता ते भाशेन आमी तेंका एडवोकेट दिवपाचें, तेंका हेल्प करता म्हणून कितें ती केस जाता तितली बेगीन काबार करपाक आनी तेंकां म्हणजे टेन्शन आहा तें काबार करपाक। जे सराउंडिंग स्कूल आहा तांकां ट्रॅफिक पुलीस जाय म्हणून हें केलां आनी MLA कळय म्हटलां। सो ते बेटनी कॉन्व्हेंट आहा थिंगा ट्रॅफिक सकाळचें स्टार्टींग मागीर दनपारां जेन्ना स्कूल काबार जाता तेन्ना रोडूय नॅरो आसता, सगळें पब्लीक थिंगा मोटरसायकल सगळें पार्किंगूय आसता। सो तेन्ना डिमांड आहा थिंगा ट्रॅफिक पुलीस जाय म्हणून। सो पंचायत जेन्ना आमकां बरयतली तर हांवूय एक लेटर करता आनी रिक्वेस्ट करता RTO एक थिंगा ट्रॅफिक पुलीस दिवचो म्हणून। इशू पब्लीकूय हाडला तो इशू। पयलो हांवें जेन्ना FIR जावचे पयलोय ती आम CM कडेन उलयल्लो। सो आतां केस जाली म्हणटकीर आमी ती कोर्टान झगडोवपा पडली। असेंब्ली हांवें मेन्शन केलें केस जाल्या ती अनफॉर्च्युनेट तेंचे कोण थिंगा आसूंक ना म्हणून तेंय सांगलेलें तेंचें लिस्ट आहा तेजे कोण थिंगा आसूंकूय न्हय। सो ते केस रँडमली कोण घेतल्या। सो पूण आतां आमी ती झगडपाक कोर्टांकूय जाय। आता कोर्ट ट्रान्सपोर्टेशन जे पडे आहा आनी जो सरकार आता जे डबल ट्रॅकिंग कोर्ट ट्रान्सपोर्टेशन ऑलरेडी डिक्लेअर जाला तेजेर हांव एकूच सांगो सोदिता कोर्ट ट्रान्सपोर्टेशन जाता आनी एक एज पर रिकॉर्डा प्रमाण मागीर जाल्यार एक भुगीतलो 3.5 किलो डस्ट भायर पडा जाल्यार एक ट्रेनीक तर 60 आहा जाल्यार कितू जालें तें मल्टिप्लाय करचें पडलें आनी दिसाक कोंतान कितू वयताय ट्रेनूक थंय आमगेली सिनियर एडवोकेट नॉर्मा तेणें सांगलां सारकें क्लियर पिक्चर दिलो आहा। सो कोर्ट ट्रान्सपोर्टेशन जाता थोड्या विलेजींनी नेक्स्ट सिटीज ट्रान्सपोर्टेशन जाता पडे हो आमकां कांय लागना म्हण बट हो सगळे वाऱ्याचे उबोन वयता आनी कोला लागून आमगेले जी दुयेंस हांवें पडे ही वाडपा चान्सीस आहा। दोतोर जर्सनांनी सांगिलां जें जालो आहा तें तो बंद कोता जाल्यार आमची येत पडे तेंय बंद जावपा जाय। सो एक लागून हांव एक मागता सगळ्यां कडेन आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना जेन्ना हे आमकां वायट येताय तसो प्रकल्प तर गोंय येताय जाल्यार तेजे निश्चित मारपाक तुमी मुखार सडय। हेच म्हणा काय म्हाका कित्याक पडला ते फ्रेडी लागता ते एक लागता ते पिटाराक लागता हेच म्हणा काय एक्टिविस्ट आहाय ते आपलें काम कोताय
आमगे क्रिस्तांव धर्मा एक मुन्ने आहा पीक चड आहा आनी वावराडी थोडे आहाय म्हूण तेच भाशेन जाला. सो म्हाका इतलें दिसता तुमच्या भुरग्यां लागून तरी तूं भायर सर. हांव मुगे भुरग्यां लागून भायर सरता, तूं तुमच्या भुरग्यां लागून तरी भायर सराय. आयज दुसरें तेच आमच्या गांवांक सांजेर गांवांक आख्खें डिस्ट्रक्शन जालो आहा. स्क्रॅप यार्ड बोलो आहाय एक्शन घेना. कलेक्टर मामलादार आहाय ते आमचे केस घालून बरे आहाय. बट आपण फ्रॉड कोत पडे तेंच वग रावताय. कोणा एकल्या फ्रॉड केलो आतां तें ग्रामसभा वयर येयलां. मामलादारान फ्रॉड केलो आहा आनी गरज पड जाल्यार हांव त्या मामलादाराक एक्सपोज करपी. कित्याक मामलादारान आमच्या गांवच्यांचे केस घायलो आहाय. हें थिंग खोदलाचे बसून जे पण आमच्या पागार आहाताय आनी आपल्या बायल भुरग्यां बसताय पण एका अर्जात दूख लागता. एका अर्जात दूख लागता. आम सोचता तुमच्या बायल भुरग्यां बसताय आनी म्हाका वगत नाका तुमकां आनीकूय सांगो. बट तो टायम येयलो म्हणटरी हांव सांगतलो मामलादार सिंधान तूं कोणाचे केस रेजिस्टर कोता. कलेक्टराकूय सांगता बाबा केस रेजिस्टर कोता तर तेजे इन्वेस्टिगेशन सारकें करे. तशेंच पुलीस आतां सगळें करून भोंवताय. रोड सायडीन कोण बिजनेस कोताय मडगेकार रोड सायडीन आहाय तें कित्याक हाणाय रे तुमी. थिंग कित्याक वगे आहाय रे पुलिसू. हप्तो घेवन वयताय फ्रूट घेवन आहाय पडे तेंचे बरें फ्रूट घेवन वयताय फ्री. हे हांवें म्हज्या दोळ्यान चोयलो आहा आनी त्या पुलिसी केलो बक्कला नंबर आहा तो पासून म्हाका आहा. तो 2 स्टारां जाले जाल्यार तो 2 स्टारां पासून कोण तो म्हाका खबर आहा. बट हांव रावतां पुलिसीन हें कांड कशनी फ्रेडी चोयन अकबर आहा उगत पड जाता न्हू तेदो हांव फोटोलो. पुलीस आपलेंय काम कोताय पडे ही कायद्याचे तर केली न्हू म्हाका सदां सगळें पिसफुली जातलें. सो पुलिसींनी आपल्याची ड्युटी बरे भाशेन सांबाळची. आमगे पाग राखायन तुमच्या भुरग्यां पशीश आनी ह्या रोडाचेर ट्रान्सपोर्टेशन जाताना सकयल कितें पडटा म्हणटालो. सकयल मरे मेटलार रावंड बॉल अशें पडाय. ते बॉल व्हेरी डेंजर कित्याक तेजे मोटरसायकल टायर गेलो न्हू स्लीप जावन सकयल पडोंक शकता. आतां हालींच फ्रायडे सॉरी नॉट फ्रायडे ट्यूजडे रातीर एक्सिडेंट जालो एक बायलेक. दोनी दिमी फुटल्याय तेज्यो. हें कित्याक लागून रोडार तें पडो आसलो म्हूण. सो तेका लागून हे एक्सिडेंट जाताय पडे हे एवॉयड करूं जाताय. ट्रान्सपोर्टेशन वयता जाणा ओवरलोडेड गाडी वयता सगळे आमगे रस्ते डॅमेज जाले ओवरलोडेड गाडया लागून. आयज सांजे आर्यल पंचायताची ग्रामसभा आसली. लोकांनी कॅन्डल लायट आनी ब्लॅक फ्लॅग दाखोवन सरकाराचेर निशेध केला. कित्याक आमच्या गांवच्या लोकांचेर सुमार 27 लोकांचेर इन्क्लुडींग द सरपंच डिप्युटी सरपंच पंच ऑफ द पंचायत ZP सगळ्यांकूय तांचेर FIR रजिस्टर करून आयज कोर्टान केस आसा चालू आसा. ही सरकारान केल्या म्हूण हेजेर क्लियर कोट्टा. गेल्ले फावटी असेंब्लीन आमच्या MLAन क्रूज सिल्वान असेंब्लीन पॉयंट घायलो ही केस रॉंगली रजिस्टर्ड केल्या लोकांच्या विरुद्ध आनी ही केस सगळीं नांवां जी पळय आहाय न्हू ती मायनॉरिटीचेरूच केल्या. हेजेर कळोन येता मायनॉरिटींकूच टार्गेट केला म्हणून. आनी केस कितें 250 सुमार लोक आमच्या गांवचे भायले मेजॉरिटी रिलीजनाचे चड करून ते आमच्या गांवांत येयले आनी इल्लिगली एक स्टॅच्यू घायलो. आनी तो कितें गा म्हूण पळोवपाक इल्लिगली घाता म्हणून लोक आपल्या शेतांतल्यान 2 JCB घेवन एक मंत्री येवन रस्तो कोत्ता. हें आडोवपाक गेल्लो आपल्या विदावट परमिशन आपल्या शेतान रस्तो कोता म्हूण. हे आडोवपाक व पळोवपाक सरपंचाक आनी MLAक वयलो म्हणून लोकांचेर केसी अनलॉफूल असेंब्ली म्हूण. जाल्यार अनलॉफूल असेंब्ली करपाक आमी आनी कोणाच्या भाटान गेल्या. आमी ST लोक आमी आमच्याच गांवांत आसा आमच्याच वाड्यान आहा आमच्याच शेतान आहा. जो भायलो लोक येता JCB घेता आनी आमच्या शेतांतल्यान रस्तो कोता आमच्या गांवांत इल्लिगली स्टॅच्यू घाता. हे आडोवपा ना जाल्यार आनी कितें कोतले. कायदे कोणाक पंचायत आसा आनी वयल्यान पंचायताचेर सरपंचाचेर डिप्युटी सरपंचाचेर आनी एक्टिविस्टांचेर आनी लोकांचेर केसी वो अनलॉफूल असेंब्ली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी मुजेफ शेख. दिवचल वाशी बायपासार एक ट्रक लवंडलो. ट्रकावेले नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगले. सुवातेर स्पीड ब्रेकर वा रमलर्स नाशिल्ल्यान अशें घडटा देखून संबंधितांनी हाचेर दखल घेवपाची मागणी थळावे करतात. काल रात्री 11:15 सुमार ट्रक पाटा देव टू वाळशी असो वयतालो. तो वाटेच्या वरसून देंवता आसतना तेणी बरो स्पिडीनूच आयलो. तो स्पिडीन येवन ताचे हांगर हलते येयले ना.
हलतो येना कारणान तो हांगा येवन पडलो. पण आणि आमची एक मोठी मागणी आहा, वयर व्हडले स्पीड ब्रेकर घालात आणि गाडयो स्लो करा. स्पीड ब्रेकर नसल्या कारणान ते गाडयो कमी जाता. पण हांगासर कंट्रोल ना, गाडयांक खंयच्याच कंट्रोल ना. रबर्स घातल्या तेंचेर कितें उपयोगाचे ना ते. रबलर्स गेल्ले काय ना उपयोग ते. म्हणजे हांगासर एक स्पीड ब्रेकर जाय. स्पीड ब्रेकर जाय, मोठा स्पीड ब्रेकर जाय. तो सांगता आपुणाक कळकून ना. कोण ड्रायव्हर सांगता. पण कोणाक कितें जाला? हा कोणाक कितें जाला? कोणाक कितें जावंक ना. एकटोच ड्रायव्हर आसलो. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. करसवाडो वाठारात एका किरकोळ वादाक लागून पर्यटकाचेर फातर मारून एकल्यान हल्लो केलो आणि मागीर कोचेच्या बाटलीन स्वताक जखमी केले. वाठारात हे घडणुकेत भय पाताळ्ळा. गाडी फाटी घेवपाविशीं वाद सुरू जाल्लो. कोल्हापुरांतल्या 3 पर्यटकांचेर हल्लो जालो आणि तिगूय गंभीर जखमी जाल्यात. दुबावितान तांचे गाडयेची मोडतोड केली आणि फातर उडयले खंय. ताका लागून पर्यटक जखमी जाले. परिस्थिती नियंत्रणात हाडपा खातीर पुलिसांनी बेगोबेग घडणुकेच्या थळार धाव घेतली आणि आरोपीक अटक केली. तशेंच जखमी पर्यटकांक उपचारा खातीर जीएमसी हॉस्पिटलात व्हेला. गोंयांत चल्ला कितें? दर एक गोंयकारांक प्रस्न पडला. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. मडगाव काँग्रेस पार्टी ब्लॉकान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि पीडब्ल्यूडी मंत्री दिगंबर कामत हांका मतदारसंघात केल्ल्या उदरगतीच्या कामाविशीं प्रस्न विचारून तांणी भौशीक निधीचो गैरवापर केल्ल्याचो आरोप केलो. सावियो कुतिनून मडगावचो आमदार दिगंबर कामत आणि सरकाराच्या उदरगती आड आरोप उक्तायले. मडगाव गणपती विसर्जनाच्या सुवातांनी स्थापन केल्ल्या सुविधां खातीर भौशीक पैशांचो गैरवापर केल्ल्याचो आरोप केला. मडगावाक कितली उदरगत जाल्या ती मुख्यमंत्र्यान आणि पीडब्ल्यूडी मंत्र्यान सांगची. मडगाव काँग्रेस पार्टीन पत्रकार परिशदेन खर तिडक उक्तायली. मडगावचो आमदार दिगंबर कामत हांणी पक्ष बदलचे पयलीं 2021 6 लेन पुलाचो अदमास 21.30 कोटी आशिल्लो अशें सांगिल्ले. पूण 2022 तो भाजपान गेल्या उपरांत ह्याच 6 लेन पुलाचो खर्च 54 कोटींचेर पावयलो अशें कुतिनोन थेट आरोप केला. गणेश चतुर्थी टायमार जे इमर्शन साइट्स आशिल्ले, एक 7-8 इमर्शन स्पॉट्स आशिल्ले मडगांव भितर, जंय गणेशाचो आयडल पावयताले आनी थंय पेंडल्स घातिल्ले, डेकोरेशन केल्ले. आनीक हे लास्ट 3 years चलता, 2023, 2024 आनी ह्या वर्साकूय 2025. आनी म्हाका दिसना एक पूण मडगांवकारांक खबर आसा की हे जे ती सजावट जी आसा जावं पेंडल जे आसा ते गव्हर्मेंटा कॉस्टाचेर जाताले अशें. हे भाशेन तुमी पळयला आसतलें दृश्य. ह्या भाशेन वेरियस स्पॉट्सांचेर पेंडल्स आनी डेकोरेशन हें घातिल्लें. पूण हातूंत कितें दिसता पडटा आमकां, हांगा जे होर्डिंग्स आसा, ब्रँडिंग जे आसा, मॉडल मार्गांव म्हणटा कितें की मॉडल मार्गावान हें प्रोवायड केल्लें आमकां. पूण रिकॉर्ड्स काड जाल्यार दिसून येता की हें पीडब्ल्यूडी डिव्हिजन 8 अंडर हें केल्ली आसा ऑन ऑल प्लेसीस. आमकां फक्त दूख जाता कितें की जेन्ना गव्हर्मेंटाचो पयशे म्हणटा इट इज गुड थिंग, कित्याक सगळे जे आमचे हिंदू भाव आसा तांकां एक बरी सवलत मेळ्ळी आमचे गणपती बरे भाशेन पावोवपाक. पूण वायट दिसता की देवाच्या नांवान आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा ते फायदे घेवपाक सोदता. आनी हे सेम इम्प्रेशन सगळे मडगांवकार आसा की हे मॉडल मार्गांव योगीराज कामत हांणी केलें म्हणून ही एकदम टोटल फोड जावन आसा. आनी हे दिशाभूल करपाक एट द कॉस्ट ऑफ गव्हर्मेंट फंड्स हे आमी निशेध करतात. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि सारिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आयतारा चिंचणी इगर्जेत अवर लेडी ऑफ होप सायबिनीचे फेस्त व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयले. लोकांनी व्हडा संख्येन हजेरी लावन सायबिनीचे बेसाव घेतले. पळयात काय उमेदीचे खीण.
शिरीच्या जेवणात आपल्याला विसुकी सुमा भाग्यवंतांपार आणि देवा मातीच्या उगडासात आम्ही तुका घेतलेला त्या संस्कारात तुवें आमकां आत्मीक पोसोन दिला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर. बाणावली स्पोर्ट्स क्लबान शिरोडा बॉयजाक हारायलो. अटीतटीच्या ह्या सर्तीत बाणावली स्पोर्ट्स क्लबान टाय ब्रेकरात 5-4 अशे जैत मेळयले. 44वी गोल्ड अँड सिल्वर रोलिंग ट्रॉफी सर्त नावेली स्पोर्टिंग क्लबान घडून हाडली. आयज जाल्ल्या उक्तावण मॅचीत नावेलीचे आदले आमदार आनी मंत्री आवर्तीनो फुर्तादो हांणी उक्तावण केले. बाणावली स्पोर्ट्स क्लबान शिरोडा बॉयजा आड टाय ब्रेकरात 5-4 अशे जैत मेळयले. ही सर्त नावेली रोजरी खेळा मळार बरीच रंगली. एक प्रेस्टिजियस फुटबॉल टुर्नामेंट साऊथ गोवाचो तसोच गोंयचो 44 44th गोल्ड सिल्वर रोलिंग ट्रॉफी आज रोजरी मैदानाचेर सुरू जालो. आनीक आयच्या दिसाक मेळटले स्पोर्टिंग क्लब काना बेनावली आनीक शिरोडा स्पोर्ट्स क्लब हांच्या मदीं मॅच जाली. आनीक काना बेनावली हे जैतून जाले टाय ब्रेकर 5-4. आनीक आमची सदांच नावेली स्पोर्टिंग क्लब हो वर्सान वर्स बरे भशेन टुर्नामेंट आमी हांगा नावेली गांवांत करतात. आनी हो टुर्नामेंट आमचो आदले मुखेलमंत्री गोंयचे बाबलूजीन फालेरो हांच्या बापायच्या उगडासाक हो करतात. लेट ज्योती फालेरो हांच्या उगडासाक आमी हो टुर्नामेंट सुरू करतात. आनीक हेजे फायनल 2 ऑक्टोबराक जातले. कितले टिमी तुम्ही ह्या घेतले? टोटल 16 टिमी भाग घेतात. आनीक 16 टिमी भितरले 2 जाण फायनलाक पावतले. फायनल 2 ऑक्टोबराक. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख. नैऋत्य मॉन्सूनाचो परिणाम राज्यातल्या कांय वाठारांनी जायत आसा. ताका लागून जायत्या सुवातांनी हलको ते मध्यम पावस पडटलो. सोमारा येलो अलर्ट जारी केला. कांय वाठारांनी गडगडाटी वादळ येवपाचो अदमास आसा. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत पावसाचे खाशेले हवामान दिसून आयले आनी राज्यभर हलको ते मध्यम पावस पडलो. फुडल्या सप्तकांत तापमान स्थिर उरतले. तातूंत व्हडलोसो बदल जावचो ना. तापमान 28 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नैऋत्य मॉन्सूनांत हलको ते मध्यम पावस 14 आनी 15 सप्टेंबराक येल्लो अलर्ट. उत्तर तेलंगण आनी विदर्भाचेर उण्या दाबाचो वाठार. अस्तंत राजस्थानातल्या कांय वाठारांतल्यान 24 वरां भितर मॉन्सून फाटी. सोमारचे तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.